नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. म्हादयचेर प्रुडंटाच्या ग्राउंड झिरो बिग स्टोरीचेर विधानसभेत आवाज. विरोधकांनी सरकाराक घेल्लो. कोर्टा सोडून गोय सरकार करता कितें? मुख्यमंत्री म्हणटा कंटेम्प्ट घालता. सिवरेजीचो प्रश्न हाताभायर. सिस्टम फेल. विरोधकांची लक्षवेधी. जाग्यार घालूंक सिवरेजीची कामां महामंडळाकडेन. 14 STP टँकरांक खंय GPS. शिवोले सड्या तिळारीचो कॅनल लीक. शेतांनी उदक. येता त्या नोव्हेंबरात कॅनलाचें काम करता. पडीक काडा एरिया कल्टिवेशनाचेर भर. WRD मंत्र्याची जाप. सावजा उणी जाल्ल्यान बिबटे. रानवटी जनावरां गांवांनी मळांनी झाडां. रानामंत्री म्हणटा खात्याचो अभ्यास चल्ला. रिपोर्ट वतलो केंद्राक. गोयच्या 40 पोस्टमॅनांक काडूंक 50 भायले. जॉबाक 3.5 लाखांची लाच. विजयाचो आरोप. मुख्यमंत्र्यान आरोप मारले भायर. नेमणुकेक खंय कोंकणी सक्ती. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या 373 भुरग्यांक नोकऱ्यो. 236 नोकऱ्यो आपल्या कार्यकाळात. 25 उरल्यात. तांकां 19 डिसेंबर मेरेन. स्कीम 2दा केली उक्ती. मुख्यमंत्र्याची जाप. आणि गोंय पुलिसेच्या कांय PIचे सिनियरिटी लिस्टाक हायकोर्टात आव्हान. हेडहॉक PIची IRB PIची सिनियरिटी रिवर्ट. 2013 सावन सिनियरिटी लागू. खबरो विस्तारान. म्हादयचेर प्रुडंटाचो बिग स्टोरी ग्राउंड झिरो एक्सपोजे विधानसभेत तापलो. आलेशान इश्यू काडलो. विजयान तापयलो. मिडिया वचून रिपोर्ट करता. सरकार कोर्टा लवास सोडून कितें करता? ग्राउंड झिरो परिस्थितीची कल्पना आसा काय कितें? हाऊस कमिटी स्क्रॅप करात. विरोधकांनी फार केलो. मुख्यमंत्री म्हणटा कंटेम्प्ट घालता. EC ब्लॉक करूंक केंद्राकडेन यत्न चल्ल्यात. Speaker sir, now the status of the place is at Khalsa and Bandura. The projects, what is the status is on ground? कितले ऑफिसरान थिंग एक पासे मारल्या चोवपाक, what is the exact position? According to me, prudent and बरो एक हे हाडला, and he has explained, they have explained the whole process, where it has reached, the exact status. संबंधी म्हणजे तो प्रोजेक्ट कसो आसा, वॉटर बेसिन कशें आसा हे संबंधी करपा संबंधी एक विजीट केली. पण जे आमकां जाय आशिल्लें, अपेक्षीत आशिल्लें की खंयचे खंयचे पॉयंट्स तांणी इन्स्पेक्ट करपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल कंड्यूट आसा तो पॉयंट तांणी इन्स्पेक्ट करपाक जाय आशिल्लो, ताजो रिपोर्ट घेवपाक जाय, तो अजून घेवना. The House Committee last time you said Honorable Speaker will write to the Karnataka. Did you write, sir? No. House Committee decision घेतले की Honorable Speaker will write. This was the last meeting of House Committee. But then how did the minister give that statement? I don't know. And then what statement is this? This is time pass. Time pass. सगळे प्रुडंट पळयतात. 19 तारखेक म्हळ्यार 3 दीस पयलीं एक रिपोर्ट आयलो. लौकिक शिलकर, ओमकार आणि राजेंद्र केरकर थंय गेले की थंय तांणी मार्क केला. नेरसे म्हणटा ते पाईप मेकिंग युनिट घाला. ते आम्ही हाऊस कमिटीत हांवें पॉइंट आउट केल्ले. तेन्नाचो CE जो आशिल्लो ताणें म्हणलें ना 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 कशें करतले रानान ते म्हणून. आतां तांणी व्हिडिओ दाखयलेलो आहा की थंय तांणी बंडुरान सारखे फॉरेस्टान मार्किंग केला आणि ते डायरेक्ट पंप करून ते नवल तीर्थ म्हणटा थंय डॅमान म्हळ्यार मलप्रभेन ते घालपाचे आहा. हो रिपोर्ट आयलो 19 जुलय. आज आमी हा 22 जुलय. सादी कोंकणीन 3 दीस जाले. 3 दीस तुजो आता चीफ इंजिनियर मुखेलमंत्र्यान नवो केला. तो गोंयकार 3 दीस तो कितें करता? सरदेसाईन जो आता प्रश्न रेज केला पळय प्रुडंटाचो, हांवें रिपोर्ट पळयला.
कर्नाटक आपल्या ज्युरिडिक्शनान वेगवेगळ्यो अश्यो एक्टिविटी आता न्ही खूब पयलीं पासून करीत आसा सरकार कोणायचें जरी असलें जाल्यार रिगार्डिंग द म्हादई वॉटराच्या बाबतींत दे आर डुईंग दीस टायप ऑफ एक्टिविटीज. स्पीकर सर, आमी डायरेक्टली तांच्या ज्युरिडिक्शनान वचून तेंच्यो एक्टिविटी बंद करूंक शकना, बट तांकां जे मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हांचे परमिशन तांकां कशेंच मेळचें न्ही. ह्या विशया संदर्भात हाजे पयलेंय डिस्कशन जाल्लें आसा, जाय जाल्यार तुम्ही समज क्वेश्चन घालूंक शकता. हो क्वेश्चन करचो ना. स्टार क्वेश्चन स्पीकर सर, म्हादया लागून आमकां वीकली अपडेट जाय, गोंयकारांक वीकली गव्हर्मेंटा कडसून अपडेट जाय. हे आज तुम्ही डिक्लेअर करपाक जाय. वी नीड अ वीकली अपडेट of what the government is doing for Madai. सिवरेजीचो प्रस्न हाताभायर सिस्टम फेल, विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान लक्षवेधी हाडली. विरोधकां बरोबर सत्ता पक्षांतल्यांनी तांच्या वाठारांतल्या सिवरेज ओव्हरफ्लो, चेंबर ब्लॉकेज आनी उगडावेले सिवरेजीचे इश्यू उस्तिले. सिवरेजीची सगळीं कामां आतां सिवरेज महामंडळा कडेन दिल्यात. 14 STP चलतात. टँकरांक GPS सिस्टम लायता. मुख्यमंत्र्याची जाप. आज जावं मडगांवां, एवरीवन विल अग्री टू मी. रिसंटली वी सॉ रेजिडेंट्स जे सफर जाले, जो रॉ सुवेजाचो जो वास येता. बाब सावियो डायस, एक रिपोर्टर, हेणे हो व्हिडिओ घातलेलो. एंड दिस रॉ सुवेज वॉज सीन इन पॅडी फील्ड्स एंड रोड्स. आनीक दक्षिण गोंयचे जे हॉस्पिटल, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, दिस पीपल ऑल्सो विटनेस दिस. सुरेज एअरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इज टाइम पास. स्टाफ ना, कांयच ना. म्हाका आज क्लॅरिटी जाय. नॉर्दर्न ट्रंक 1 म्हयन्यान जावं या 10 वर्सान जावं, सध्या जे प्लग इन पॉइंट्स करपाक दिलो हांवें, त्या प्लग इन पॉइंट्स करपाक तुमी कितें करतले? आनी तुमको सोल्युशन ना जाल्यार जिओ बॅग तुमको सोल्युशन आसा तें करचें. सेकंड पॉइंट, STP कोलवा न्यूली इन्स्टॉल्ड इज अ फेलियर. पाटो म्हटल्यार तो मेन आमचो प्रायम लोकेशन आनी थंय व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्स आसा. तेजो चेंबर तो लिकेज जाता. ते एवरी टायम आमी तांकां सांगल्यार ते म्हणटा आमी ट्राय करता मात अजून पर्यंत त्याचं सोल्युशन मेळना. एक्झिस्टिंग लाईन जो डिस्चार्ज जो लाईन बंद आहे, नॉट इन यूज फॉर मेनी इयर्स, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुट समबडी कोणाक जाल्यार भितर घालय. कित्याक भितर घालपाक जायना तांकां? जाल्यार दुसरी भिवपाक न्हय. The highest amount we spend is on the maintenance of sewage lines. टोटल नंबर ऑफ STPs आता जे रनिंग असतात ते 14 असतात आणि ऑल आर ऑपरेशनल असतात. तुम्ही सांगले म्हणून 113.85 MLD आता ट्रीट करतात. नंबर ऑफ स्टाफ SIDGL आता 71 असा. एडिशनल डेप्यूट केला आम्ही 400. स्पीकर सिवेज टँकर्स जो आहा पयली ताका GPS ट्रॅकिंग सिस्टम ताका लावपाक आम्ही सुरवात केली आणि त्या खातीर आता इल्लीगल पंपिंग जो व्हरून खंयसरूय वताल्यो पळय न्ही त्यो आता करूंक मेळपाचें. शिवोले सड्यात तिळारीचो कॅनल लीक जाता. शेतांनी उदक भरता. शेतां करूंक मेळना. आमदार डिलायलान इश्यू काडलो. एक्सपोजिशनाच्या बोवाळात फाटल्या डिसेंबरात काम करूंक मेळूं ना. येता नोव्हेंबरात कॅनलाचें काम करता म्हणून WRD मंत्री उलयला. Very dilapidated condition of Tilari Canal irrigation project in Sodia. Sir, हे आमचे कॅनल हा पयले सद्याक तुका देव बरें करूं म्हणटा. लास्ट इयर ते फ्लडिंग जावन तुवें आमच्या त्या लोकांक फायनान्शियल असिस्टन्स दिले, पूण फ्लडिंग जायना जावपाक. लास्ट इयर तुवें सांगलेले की ऑक्टोबर नोव्हेंबर 24 तेजे वॉटरप्रुफिंग करतले म्हणून, बट इट इज नॉट डन टील डेट. फकत सांग केन्ना पासून हे तिलारी कनाल दॅट स्ट्रेच विच फॉल्स इन माय सोडिया विलेज विल बी वॉटरप्रूफ्ड. तुझी जी एरिया जी आसा पळय न्ही सडिया म्हणटात थंय शिवोले, थंय तोय कॅनल जो आसा ताजी लायनिंगाचे टेंडर जे आसा पळय न्ही ते 15/7/2024 टेंडर काडला. टेंडराचो कॉस्ट जे आसा पळय न्ही इट इज ऑलमोस्ट 9,75,30,000 रुपीज. हे टेंडर जे आसा पळय न्ही आमकां फाटल्या वेळार एक्झिक्यूट करपाक मेळना. आमी नॉर्मली नोव्हेंबर डिसेंबरात हे कॅनलाचें लायनिंग काम करता आशिल्लें, पूण जालें कितें डिसेंबरात हे फाटी देर वॉज एट ओल्ड गोवा देर वॉज एक्सपोजिशन आनी त्यामुळे एक्सपोजिशनाच्या निमित्यान लाखांनी लोक गोंयांत येवपाचे आनी तांकां उदकाचे त्रास जावचे न्ही, तांकांच म्हणजे विशेष करून पर्वरी सायडीन जे कोण रावतले येतले वगैरे
परवरी कलंगूट नंतर मागीर बागा वगैरे हे भागांतल्यान जे कोण ट्युरिस्ट येवन रावतले तांकां त्रास जावचे न्हय म्हणून हे लायनिंगाचें काम आसा पळय न्ही तें आमी घेवना आतां इमिजिएटली बाय नोव्हेंबर डिसेंबर ताका एजन्सी बी सगळी फिक्स जाल्ली आसा इवन वर्क ऑर्डर हॅज बीन इश्यूड आणि नोव्हेंबर डिसेंबर आमकां कामे सुरू करूंक मेळटलें येस 2025 रानांनी सावजां उणी जाल्ल्यान बिबटे आनी बाकीची रानटी जनावरां गांवांनी देवंक लागल्यात. ग्रासलँडाचेर खंय झाडां लायल्यात. रानामंत्री विश्वजीत उलयला. खातें अभ्यास करता, रिपोर्ट तयार करून केंद्रा कडेन धाडून उपाय काडटा म्हणून मंत्री सांगता. नोडल ऑफिसराची खंय नेमणूक केल्या. बरोबर आहे न्ही पयर बी आमी मिटींग घेतलेली ती फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनाक घेतले इतल्या वर्सां भितर तांकां वेगळ्या तरेचे न्यूट्रिशन पासून हांव सांगत आहा ह्यो सगळ्या गोष्टीची तांकां ऑलरेडी सांगलेले आसा डिपार्टमेंटाक की योग्य तरेचो प्लॅन करून दिल्ली धाडून दियात. कारण पयलीं कितें जाल्लें की जे ग्रासलँड्स आशिल्ल्यो त्या ग्रासलँड्साचेर झाडां वचून लायल्यात आनी हे ग्रासलँडाचे फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनाचे अनुसार जे योग्य तरेचे बरें आयज कितें आसा प्री डेन्सिटी कमी असल्या कारणान आयज लेपर्ड आनी बाकीचे गोष्टी आयज आमी पळयता ते गांवांत भितर सरता, खेती येता आनी सगळें नुकसान करता. ह्यो सगळ्या गोष्टी एक फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन योग्य तरेन हांवूच न्हू म्हाजे पयलींच्यान चालू जावंक जाय आशिल्लें तें आतां चालू करून म्हाजे हांवें डिपार्टमेंटाक सांगलां म्हणजे इट्स ऑन गोईंग प्रोसेस गव्हर्नन्स इज ऑन गोईंग प्रोसेस ते योग्य तरेन जावपाची. ग्रासलँडाचेर झाडां कोणे लायली खरंच ग्रासलँड तेन्ना योग्य तरेन ते फॉरेस्ट मॅनेजमेंटाचे योग्य तरेन प्लॅनिंग जावंक नाशिल्लें. ते खूब वर्सांचे आमी उल्लेख करता झाडां काय रातोरात ओव्हरनायट येना पण तुम्ही जर बांधवगड गेल्यार तुम्ही रंतमूर गेल्यार तुम्ही पळयतले की ग्रासलँड मॅनेजमेंट आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्या तरेचे काम करता ते करपाक आमी डिस्कशन आमच्या डिपार्टमेंटान ऑलरेडी आमी डिस्कशन केल्लें आसा. नोडल ऑफिसर आमी नेमलेलो आसा. पीसी साहेबाक बी सांगला की योग्य तरेचे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन तुम्ही दिवंक जाय आनी हेजेर आमी चर्चा बेश्टे करत न्हू ते प्लॅन सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडून ते एक्सपर्ट्स कडल्यान ते अप्रूव्ह करून हाडून हांगा इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न. गोंयच्या 40 पोस्टमॅनांक काडून उडयल्यात. 50 भायले भरल्यात. विजयान इशू तापयलो. विजय सांगता त्या कोतान कांय जाणांनी खंय पोस्टाक 3.5 लाखांची लाच दिल्या तेच उलोवन दाखयतात. मुख्यमंत्र्यान लाचखोरीचे आरोप भायर मारले. नेमणुकेक खंय कोंकणी सक्ती केल्या. Fear and anxiety in the minds of Goans with regard to non-delivery of postal letters in the state of Goa. हे तुका अशें न्ही but basically मुख्यमंत्र्याक हो इशू खबर आहा. हो इशू महाराष्ट्र सर्कलच्या अंडर गोवा येता आनी तांणी 50 पोस्टमॅन अपॉइंट केल्ले आहा. 40 गोंयचे जे पोस्टमॅन आशिल्ले हे रिप्लेस जावन धोंडे, अंबोणे, दोळे, बिळाळे, महुंदळे हे सगळे आयिल्ले आहा. ही सगळे लिस्ट आहा ते वचून मुख्यमंत्र्याक 2दा साखळे मेळ्ळ्या रवींद्र भवनात, एकदा महालक्ष्मीचेर मेळ्ळ्या. तांणी एक मनशान 3.5 लाख लाच दिवन ब्रायब दिवन जॉब मेळ्ळा म्हणून तांणी स्टिंग ऑपरेशन केल्लें आहा. एक मिनिट उलयता हांव स्पीकर सर. हे हांव तांणी जे कितें केलां तें ट्वीट करता आफ्टर स्पीकिंग दीस. स्टिंग ऑपरेशन केलां ते लेटरां घरा व्हरतात तांकां एड्रेस खबर ना खंय तो आनी ते रस्त्यार बारांनी बसून स्कुटरीक लावन बसतात. 3.5 लाख रुपया दिवन आमकां गोवा आणि महाराष्ट्र एक वन सिंगल सर्कल येता आणि कन्सिडरिंग द 10th मार्क्स लिस्ट पळोवन ते ताका डायरेक्टली अपॉइंट करता. थंयसरले 60% पडलेले भुरगे सुद्दां पोस्टमॅन जावंक येता. आमचे भुरगे 30-35 आनी 40% पडलेले भुरगे मॅक्झिमम वचूं शकता. हे जे भुरगे आसले ते पयलींच्यान 10 ते 15 वर्सां थंयसर काम करताले म्हणून न्ही फाटले हांव 6 म्हयने फॉलोअप करता. व्हेरी गुड. ऑलरेडी तांकां बरयलें. तांच्यांनी सांगलें की तुमकां फक्त मराठी ही भाशा असल्या कारणान आमी मराठीच्या सब्जेक्ट आनी 10th मार्क कन्सिडर करता. हांवें ताका सांगलें जरी मराठी आमचो पेपर आसलो फुडलें नाका कोंकणी जेका उलोवपाक एड्रेस मेळना. एक मिनिट कोंकणी जेका उलोवपाक येता तेकाच पोस्टमॅन हो गोंयांत घाल म्हणटा उपरांत तेंच्यांनी कोंकणी तुमी जर जेंच्यांनी मराठी पेपर घेतला मागीर ताका कोंकणी कशी कळटली. ती सर्टिफिकेट दिवपाक आमी कोंकणी अकादमीच्या वतीन आतां इश्यू केल्या. आमी कोंकणी अकादमीच्या वतीन म्हाका बरोवपाक आनी वाचपाक कोंकणी येता ह्यो सर्टिफिकेटी दिवपाक गेल्या. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांची दखल घेवन एकूण 373 भुरग्यांक नोकऱ्यो दिल्यात. तातूंतल्यो 236 नोकऱ्यो फक्त म्हज्या कार्यकाळात. 25 उरल्यात. येता ते 19 डिसेंबर मेरेन उरिल्ल्यांक जॉबार. बीजेपीन 2दा स्कीम उक्ती केली. मुख्यमंत्र्याची जाप 50 वर्सांचेर नोकरी मेळिल्ल्यांक कितें तरी वेवस्था करता म्हणून जिताच्या प्रस्नाक जाप. हांकां फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांक जॉब्स दिल्यात पूण आयज तेंची एज 50 to 55 आहा. म्हणजे सर्विंग टायम तेंचो गव्हर्मेंट एज अ सर्वंट कांयच म्हणल्यार 5 वर्सां 7 वर्सां किंवा 10 वर्सां आसा. सो हे
जेन्ना 10 वर्सां सर्वीस करता तांकां कितें तरी सरकारान प्रोविजन केला पेन्शनाचे ओ प्रमोशनाचे, कित्याक प्रमोशन आफ्टर 10 years 15 years जाता, पूण हे तांकां सर्वींग पिरियड 10 वर्सां मेळटा किंवा 7 वर्सां मेळटा, सो तांकां प्रमोशनाक स्कोपूच ना आणि ताका लागून ते प्रमोशनूय तेंचे जावं शकना आणि प्रमोशन जालें जाल्यार प्रमोशन एक पार्ट जालो, दुसरें पेन्शन तांकां मेळटलें की ना हे मातशें. Number of children for the freedom fighters who have sponsored the job till date 373 आणि आता children of the freedom fighters awaiting employment is 25. Speaker sir, on long pending issue गोय स्वतंत्र जावन 63 वर्सां पुराय जाली आणि 63 वर्साच्या कार्यकाळात हे फ्रीडम फायटर्सांचेर खरें म्हणजे अन्याय जाल्लो. म्हज्या सरकारात स्पीकर सर पयली फावटी 398 लोकांक जॉब दिलो, कारण फाटले फावटी केन्नाच अशा पद्दतीच्या फ्रीडम फायटर्स भुरग्यांक केन्नाच जॉब दिवंक नासले. पयले फावटी आमच्या सरकारात दखल घेतली आणि मॅक्झिमम जाणांक जे पयलीं C आणि D कॅटेगरीचे जॉब जे डायरेक्ट स्पॉन्सर करता ते दिले. स्पीकर सर तांकां फक्त 2% आसताले, पण आमी ठरयलें की एकदम हो कोटा जर सोंपोवपाक जाय आसत जाल्यार तेजी पर्सेंटेज थोडीशी वाडोवची पडटली, म्हणून मदीं आमी 10% घेवन सुद्दां म्हणजे मदीं इतक्यो इरेग्युलरिटीज आशिल्ल्यो. मदल्या पयलींच्या सरकारान तर हे पोस्ट भरूंकूच ना, तांकां फ्रीडम फायटराचे पडूनच वचूंक नासलें, तांकां पडून कांयच पडून वचूंक नासलें. सगळे फॅमिलीज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन फ्रीडम फायटराचे भुरगे जी जॉबाक लागल्यात ते म्हाका प्रश्न करतात, आता आमचो CM फुडें तेंच्या भुरग्यांकूय कन्सिडर करतलो वा ना. ग्रँड चिल्ड्रन्स स्पीकर सर, ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द फ्रीडम फायटर्स आमी त्यांचो आदर करता आणि तांच्या भुरग्यांक दिवपाची किंवा तांचे सगळ्यांचे पेन्शन दिवपाचें काम आमच्या सरकारान सदांच केलां. भुरग्यांक जॉब हे जे आसा पळय ती दिवपाची स्कीम ही देशात खंयसरूच ना. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. रो फेरयेची तिकेट कमी करची, गर्देच्या वेळार पोन्न्यो फेरी सुरू करच्यो म्हणून आमदार विरेशान इशू काढलो. मंत्री फळदेसाय म्हणटा मोटारींक 30 रुपया व्हडल्यांनी नित्याक यो वच करतल्यान पास काडचो. अधिवेशन सुरू आशिल्ल्यान कांय लोक विनाकारण विशय करतात. जुवेकारांक रो नाका जाल्यार आमदारान लेखी दिवचें. स्पीकर सर, सद्याक जी रो फेरी घातल्या थंय फी जी आसा ती 4 व्हिलराक 30 रुपया गेल्या आणि पयलू आसली 10 रुपया. सो लोकांचो डिमांड आसा की 10 रुपया फी करची म्हणून. मिनिस्टरान मातशें आयकून घेवचें. आनी दुसरें दोनूच रो फेरी आसा आणि सद्याक एक ओल्ड फेरी जी आसा ओल्ड फेरी चलता. सो सद्याक डिमांड जो आसा तो 3 फेरी सकाळच्यान सांजची ज्यो ओल्ड फेरी आसा त्यो हाडच्यो. म्हाका दिसता मिनिस्टर आनी आयजूच एक हें जाला इन्सिडंट जाला की रो फेरीचो जो रोप आसा आमी आतां न्यूजार पळयलो तो रोप तुटोन पडला. आतां नवीन रो फेरी असो रोप तुटोन पडो हांव नको कितें चल्ला तें. म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर ओके तूं सांगता तें बरोबर आसा की थंय पीक आवर्स जेन्ना सकाळ फुडें 7:30 ते 10:30 पर्यंत पीक आवर्साचेर जे त्रास जाता. आमी थंय एडिशनल फेरीज परत एक फावटी रोपीन केल्ले आसा. आनीक जाय जाल्यार आनीक करतले. आमकां ह्या रुटाचेर सादारण ते 6,000 रुपया पर डे इन्कम जातले. आयज ते 30,000चेर गेल्ले आसा. म्हाका सांगात 4 व्हिलराक 15 रुपया एक ट्रिपीक वचपाक कितें त्रास जाता. रासरा विरेश बाब एक मिनिट विरेश बाब एकच मिनिट मागीर उलय. एक मिनिट म्हणजे मुद्दाम जावन खंयची नवी फेरी जी हाडटा पळय न्ही ती कशी वायट. कारण असेंब्ली चल्लेली आसा. असेंब्ली भितर कितें तरी सरकाराचो नवो इनिशिएटीव आसा ते कशें फेल्युअर जावप हे आमकां दाखोवन दिवपाचो हो प्रयत्न आसा. की रो फेरी ज्यो चालू आसा तेच्या बरोबर 3 पयलींच्यो फेरयो चालू आसपाक जाय. ह्यो ऑलरेडी चालू आसा. ते कोणी सांग आतां खंयच्या टायमार ना म्हणटा तेंच्यानी दाखोवचें. कळ्ळें न्हू. बेश्टेच कितें सांगलें म्हणून जायना. सरकारा विरुद्ध कितें जें उलयता पळय तेच्यांनी सगळें शहानिशा करूनच उलोवपाक जाय. आतां इमर्जन्सीन आमकां एक फेरी स्पॅर दवर म्हणून सांगल्या दोशी वाटेच रायबंदर आनी चोडण सायडीक ती फेरी दवरलेली आसा. आनी 3 फेरयो ज्यो जायो न्हू
अलॉंग विथ द रोरो फेरी 5 फेरी चलता आता. NGO चलयतले जाल्यार फंड जाय, सरकारान मजत करची. सरकारान दिल्ले 50 लाख 250 लोकांक पावनात. सरकार आमच्यो मागण्यो आयकूंक तयार ना जाल्यार 100 जाणांक घेवन विधानसभेर वतले म्हणून स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साचो ट्रस्टी डोनाल्ड फर्नांडिसाची शिटकावणी. घरां नाशिल्ल्यांक, दुयेंतीक तशेंच दिव्यांगांक स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स NGO मदत करता, पूण ही मदत राबोवपाक सरकारान फाव ते फंड दिवपाची गरज प्रोव्हिडन्साच्या ट्रस्टीन उक्तायली. 100 जाणांक घेवन विधानसभेंतूय वतले म्हूण ट्रस्टी उलयलो. आतां आमचो इश्यू कितें आहा, आमकडे इतले पेशंट आहा आनी आमचे कडेन फंड्स ना मागीर आमकां 50 लाख दिले CMान, आमी थँक्यू म्हटले तेका. पूण ते 50 लाख 150 लोकांक दिले, ते कितले म्हयन्याक चलतले? बोगोर आमी CMाक कितें सांगता, सर आमकां एक पॉलिसी दी, आमकां कितें सिस्टम दी. CM प्रॉमीस करता पूण ते ट्रान्सलेट जायना जाल्यार आमी असेंब्लीन वयता 100 जाणां, आमकां तो डिटेन करीत आमी तांकां थिंगाच सोडटले. ते मागीर गांवांत भोंवनी, ते मागीर खंय भोंवनी, आनी म्हाकाय तुमी डिटेन कर, हांव NGO बंद करता, घरां बंद करता. दोनी बजेट आहा आमचेशी, सोशल वेलफेअर आनी PWD. दोनी बजेटान पर्सन विथ डिसेबिलिटी, दोनी बजेटान पयशे घातले CMान विथ हीज विजडम. दे डायरेक्टर्स आर नॉट गोइंग टू मूव. घातले केन्ना? लास्ट बजेटान. 4 म्हयने जाले, अजून पर्यंत इन्स्पेक्शन करूं ना. सो वी आर डिसअपॉयंटेड. वी आर द ओनली NGO फायटींग फॉर शेल्टर होम्स फॉर द होमलेस, फॉर पर्सन्स विथ मेंटल एंड इंटलेक्चुअल डिसेबिलिटी. आनी आमी झगडटले, घरां बंद करतले आमी. पूण गांवांत ऑलरेडी 20 गांवांत आमचे व्हॉलंटियर काम करता. 250 गोंयकार आमकां मेळले जे ऑन द स्टेज ऑफ बीइंग होमलेस जाले. आतां आमी खंय वचों? चीफ सेक्रेटरी कडेन गेले, मिनिस्टरा कडेन गेले, डायरेक्टरा कडेन गेले, फायनान्सा कडेन गेले, सेक्रेटरी कडेन गेले. आतां उरलो कोण? असेंब्ली. द सोशल वेलफेअर म्हणटा वी कॅनॉट फंड यू बिकॉज यू आर प्रायवेट ट्रस्ट. आमी तर प्रायवेट ट्रस्ट, जाल्यार तूं तेणें आमकां डोनेशन 50 लाख कशें दिले? सांगला मिनिस्टरान बिफोर 15 मे तांचे पयशे दी. केन्ना सांगले? 1 मार्च. CMान पयशे घातले विदाउट प्रपोजल आनी CMान पयशे काडले. तेय जायना तुमचेशीन. सो वील मीट एट द असेंब्ली टुमॉरो. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. हेड मास्तराक लागून वाळपयच्या नगरगांव हायस्कुलाचे खंय हाल. शिक्षक पालक इशू घेवन शिक्षण खात्या मेरेन पावले. सरकारी शाळा पूण धड टिचरी ना. टॉयलेटी पिवपा उदकाचे हाल. सरकारान दिल्ले पयशे खंय हेडमास्तर खाता. टिचरी पालकांचो आरोप. नगरगांव सरकारी हायस्कुलाच्या हेडमास्टराचेर पालकांनी फोग काडलो. शाळेंत धड सुविधा नात म्हूण पालक शिक्षण संचालनालयांत पावले. फाव ते उपाय काडटले म्हूण खंय संचालकान उतर दिलां. ह्या वरास सुरू जावपाक लागलें तो कार्यभार कितें जाला काय कळना. सगळी शाळा हल्लेल्या भशेन जाल्या. हेका सगळो कारणीभूत जो आमचो कोटकर सर हेडमास्तर जो मुख्याध्यापक आसा हेका हांव जबाबदार धरतां. कांयच भुरग्यां कडेन विचार करिना. शाळेची डागडुजी ना. LBD टीचर जाय ते घेता. तेंचें कमिशन खावपाचो विचार करताय कितें असो आमकां सुगाव लागलेलो आसा. आमच्या नगरगांव हायस्कुलांत पयली एक शाळा हायस्कूल गव्हर्नमेंट आसा. गरिबाची शाळा अशी आमी म्हणटा. मिन्स वाचपाक दिवना. टीचर म्हणटा ना ते सांगता म्हूण आमकां करचें पडटा. आमचे तकलेन कांय चलना न्ही. बॉसाचें आयकचें पडटा अशें आमकां स्टाफ सांगतात. एक म्हाजो चेडो 5वी ते 10वी आसा की त्या चेड्याक म्हाजे कितें शिकपाना. ते आमचो कुट्टे हेडमास्तर आसा तो भुरग्यांक कितेंच ज्ञान दिना आनी कितें सब्जेक्ट शिकयना आनी तो आमकां ते शाळेंत नाका. ताका खंय तरी दूर घालचो म्हणून आमी ह्या सरा डायरेक्टरा कडेन येयल्ले आसा. शाळेंत आमच्या भुरग्यांक मुत्री ना, संडास ना, टाकी पाणी ना पिवपाक. तांकां गव्हर्नमेंट सरकारी शाळेंत कितें हें दिता काय ना तें आमकां खबर ना. परत 15 ऑगस्ट, 19 डिसेंबर, 26 जानेवारी हे भुरग्यांक एक कितें तरी नाश्ता दिवपाची म्हणून हें आसता सरकाराची फंड दिता. तो थंय तो हेडमास्तर कितें ना एक एक चॉकलेटीची भागयता आनी तो भुरग्यांक घरा धाडटा आनी तो फोटोग्राफ करता आनी भायर तो पयशे आपले हें करता भुरग्यांक हाडटा बिझनेस करता. आनी डायरेक्टरान आमकां सांगलें आसा की ताका म्हयने पयलीं हें करता म्हणून. ताका ते शाळेचो हालयता म्हणून. ते शाळेचो म्हाजी विद्यार्थी न्ही आनी म्हाजी भुरगीं थंयच शिकल्या आनी आतां नातरां म्हणजे शिकता. तर हो आमकां कायद्याचो धाक दाखयता की ह्या कायद्या प्रमाण तूं पालक शिक्षणाच्या कमिटीन येवंक शकना. आनी आज कालच तेजेर आयडिया घातल्या शाळेत तूं म्हाका कायद्यान हें दी म्हणून. खंयच्या कायद्यान तो आमचा डिपार्टमेंटाचो घे. शाळेचे CCTV जवळजवळ 2-2.5 वर्सां जाले बंद आसात. आमकां असो संशय येता की तेंच्यांनी जाणून बुजून ते बंद केल्यात का की आपूण केन्ना येवं ना येवं हे कळोंक जायना म्हणून. आमकां हेडमास्तर नाका कित्याक आमची शाळेची सुदारणा जावंक ना. भुरग्यांचे लक्ष दिना तो एक आनी आमी टिचरांचे मेन म्हणजे तो टिचरांचे लक्ष दिना.
टिचरांक तेणी अशें हें करपाचें की स्ट्रीक दवरचें मागीर भुरगीं स्ट्रीक जातलीं न्हू. मजगतीं नगरगांव हायस्कुलाचो हेडमास्टर देविदास कोटकार म्हणटा शाळा सरकाराची, सरकारान दिल्ल्यो कार्यपद्दती आपूण पाळटा, अधिकाऱ्यांक कितें तें विचारचें. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर. एडहॉक पीआय जाल्ल्या याचिकादारांची कंबायंड सिनियरिटी वळेरेक आव्हान दिवपी याचिका हायकोर्टान 2013 कांय पीएसआयांक एडहॉक पीआय केल्ले, मात तांचो रँक आयआरबी पीआय परस कमी लेखताले. आयआरबी पीआयची उपरांत नेमणूक करून तांकां सिनियरिटी दिल्ली. आतां हायकोर्टान 2013 सावन सिनियरिटी जमेक धरूंक सांगल्या. This was a petition pertaining to the seniority list of the police inspectors in Goa. The situation is this, that there are two branches of police. One is IRB and the one is the regular police that we know of. The regular police also deals with investigations and law and order, while that is not the case with IRB. Now IRB and the regular police are teamed up together as PIs. As PSIs they are separate. Now the scenario here in this particular case was, I represent the regular police. Now we were promoted on ad hoc basis to the post of PIs in the year 2013. Now there was this nomenclature given as ad hoc because at that relevant time there were certain petitions challenging our original appointment as PSIs were pending. Now since these petitions were pending in the Honorable High Court, we were appointed ad hoc as PSIs, and thereafter we were eventually promoted again as ad hoc as PIs. Now this happens in 2013. The PSIs from the IRB came to be promoted in 2016, that is after us, but their promotions were regular. Therefore the issue arose that if they are regular and we are ad hoc, we should be shown as junior to them, although they were appointed much after us, 3 years after us. We challenged the entire seniority list, which said that we were junior to the IRB police. High Court decided in favor of the IRB at that point of time. We went to the Supreme Court and Supreme Court decided in our favor. And therefore, we have to be treated as senior to those under the IRB who are appointed 3 years after us. The Honorable High Court has accepted this plea of ours and has decided our petition in our favor. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.